आशिल्लें की आमी जेन्ना ताका डिमांड दिलो की आमी आमच्या स्टेटीच्या बाबतींत पळोवपा खातीर सरकारान ऍडमिनिस्ट्रेशन कशें पळोवचें तें तांचे जबाबदारी कित्याक तांकां ते ऑफिसर जाय आसता पूण आमचें म्हणणें अशें की एक बरो ऑफिसर जर दवरीत कमीत ते 12,000 कोटी गोंयांत हाडूंक जाता ओन्ली फॉर डेव्हलपमेंट पर्पज हे दुसऱ्या कामाक वापरूंक मेळना. स्ट्रीमलायनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन आनी स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हातूंत एकूच आसा की हे 12,000 कोटी एका डिपार्टमेंटाचे न्ही ते जवळ 48 डिफरंट डिपार्टमेंट्स वीच वी हॅड क्लासिफायड आणि प्रत्येका कडेन 60 कोटी ते 300 कोटी असे डिफरंट हे आसा फॉर्म्युलाज आसा पण तुजे कडेन प्रोजेक्ट आसूंक जाय. आतां आमचे कडेन आमचे जर एक ब्रिज बांदतलो तो प्रोजेक्ट अजून वचना ताका लागून ब्रिज येना आमी सेंटरा कडेन चूक जाली अशें म्हणूंक शकना. जेन्ना आमचेच कडल्यान डिमांड सारको वचना प्रोजेक्शन सारकें वचना सेंट्रल गव्हर्मेंट तुका कित्याक दितलो. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज व्हेरी कन्सिडरेट तांचे कडेन तांकां 300 कोटी गोंयांक दिवपाक व्हडले न्ही कित्याक 30,000 कोटी ते दुसरे स्टेटीक दिता जाल्यार आमकां 300 इज नथींग. बरोबर पण फ्रॉम दॅट पॉयंट समबडी हॅज टू गो देयर प्रोजेक्ट इट गेट इट अप्रूव्ड आनी मागीरच तें काम सुरू जाता. सो बेसिकली आमची कुंड्यार शिस्ता म्हणटकीर आमकां व्हडलें पडून गेलें ना सगळी कितें बरें चल्लां हाय पर कॅपिटा इन्कम आसा बशिल्ले कडेन वेटाचेर इतलो पयसो मेळटा टुरिजम आसा मायनिंग रॉयल्टीचेर पयशे 700 कोटी येता म्हणून सरकार वाचलो म्हणून आमच्या सुशेगाद चल्ला सो वी आर नॉट बॉदर्ड. पण ते 700 कोटीचे 1,500 कोटी जावंक शकता कित्याक इलिगल मायनिंग वी हॅव नॉट टेकन इनटू कन्सिडरेशन. आणि एक तुमकां सांगता आज आमी पळय जे म्हणटात न्ही दोन बाजू आसता एक म्हणजे रेव्हेन्यू एक म्हणजे मायनिंग 750 ची 1500 जावपाक शकना बिकॉज इफ इट इज इलिगल देन इट कॅनॉट बी अलाउड. न्ही इट शुड नॉट बी अलाउड पण ते जर लिगलिटी पयशे वाडपाक शकनात ताचेर न्ही पण ताजी रॉयल्टी येवंक शकता न्ही ते मायनिंग एक्सपोर्ट जातात न्ही ताजे पयशे म्हणटा तुमी न्ही एक एक वेळा बेसिकली तो ताजी म्हणटा बट ते कायद्यान गेले जाल्यार ते येवपाक शकना कारण ते अलाउडूच ना नाही पण ते एक्सपोर्ट करूंक शकतात न्ही एक्सपोर्ट तितलो आमकां तितलो रेव्हेन्यू आमचो ताका गळटी लागतात. दुसरें तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक्सायज 102 कोटी जाले म्हणून आमी ताळयो मारतात. सादी गोष्ट सांगता हांगा एक रिपोर्ट आसा म्हजे कडेन थंय दिल्ली गव्हर्मेंट आमच्याकूय कमी हे लायसन्सां आमच्याकूय कमी 1,200 कोटी रेव्हेन्यू आणि आमचो 102 कोटी रेव्हेन्यू विथ 7,500 लायसन्सीस तांची 1/5 ऑफ द लायसन्सीस म्हणटकीर हांगा गळटी खंय आसा हे आमी बारीकसाणीन पळोवंक जाय. म्हणजे ही गळटी पळोवपाक आमकां आमचे दोळे बंद करून आमी बसल्या काय कितें हे एक दुसरी गजाल आसा वेटाचेर आमी म्हणजे सबंद कमर्शियल टॅक्सान बरी काम केलां पण तातूंत जर तुमी पळयशात ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेव्हेन्यू कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट आणि तो पेट्रोलियम प्रोडक्टाचे रेट वाडत आसा तितले तुजें इन्कम वाडटा म्हणून ताका लागून आमी कितें शाबासकी घेवची अशी न्ही तो तुका ऑटोमॅटिक मेळटा तो ऑटोमॅटिक मेळटा तो सोदून पडना. म्हाका एकूच सांगा म्हजे फक्त 10 मिनटां उरल्यात आनी खुबश्यो गजाली उलयल्यो जे स्ट्रीमलायन जावपाक जाय वेवस्थीत जावपाक जाय इम्प्लिमेंट जावपाक जाय खुबश्यो जाली नात ह्यो सगळ्यो गजाली वा फिगर्स कांय लिपोवन दवरतात आनी करतात तशे तरेची. आतां आज जें बजेट जातलें त्या बजेटा भितर एक्झॅक्टली वॉट आर दी एक्सपेक्टेशन्स वॉट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग. See, industry is expecting nothing from the government but no interference, but good infrastructure. आज आमकां कितें आसा क्रिस क्रॉसिंग. So that means you are expecting infrastructure. We are expecting infrastructure, but that is in the interest of the state, not only for our industry but also for tourism industry. तुमकां एकूच सांगपाचें म्हळ्यार सिवरेज येता म्हणून इतले तेंप आमी वाट पळयतात. कंप्लीट कोस्टल बेल्ट इज डिवॉइड ऑफ सिवरेज. टुरिझम इंडस्ट्री कॅन बी किल्ड बाय अ विस्पर. हांव परत हे म्हणटा कित्या खातीर तर गॉड फॉरबीड इफ देर इज अ एपिडेमिक बिकॉज ऑफ द रॉ सिवरेज लेट इन बाय दीज पीपल इन द वेल्स ऑफ द विलेजीस दे आर स्टिंकिंग. ते पळयत जाल्यार घाण मारता सामकी तांकां आनी तातूंतल्यान जर एपिडेमिक जाली आनी कितें जालें रोखडेच थंयच्यान एडवायजरी येतल्यो आमच्या हांगा कितें चलता तें रोखडेच बंद जातलें. तें बंद जावपाक वेळ जावपाचो ना. ह्या खातीर आमकां हें करप खूबच गरजेचें आसा. दुसरें आमी खंय वता तें पळयता की क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल लायन्स त्यो केन्ना वतल्यो आमी वाट पळयतात ताजी कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग करचें किंवा तें सरळ नीट करचें कित्याक एक ट्रक सादो व्हरूंक मेळना. म्हळ्यार ट्रान्सपोर्ट कसो जातलो. आज तुमी म्हणटा की हांगा इंडस्ट्री जावचें आनी बरी इंडस्ट्री हांवूय म्हणटा बरी इंडस्ट्री इंजिनियरींग फार्मास्युटिकल IT इतल्योच आमी हांगा हाडूंक सोदतात. जर त्यो हांगा येतल्यो जाल्यार तांकां एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी दियात. तुम्ही तांकां कांयच सबसिडी दिवं नाका. एक्सपेक्टिंग समथिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टुडेज बजेट. एब्सोल्युटली वी आर इन. आनी दुसरें एक्झॅक्टली स्ट्रेस कित्याचेर आसतलो पयलो म्हणजे पावर. आज आमी पावर डेफिसीट आसा. Basically, we are power deficit and we need to look at the instances where power can be either buy power or generate power.
हे दोन गोष्टी तुम्ही इमिडिएट करपाक नाही जाय. गोव्यात जनरेट जावपाची शक्यता खूपच कमी आहा. ना जावंक शकता. आता गेल गॅस पायपलायन येवंक Gas शकता pipeline, आणि ताका लागून पोल्युशन फ्री युनिट्स आमी अजूनही घालूंक शकता. दुसरें म्हणजे गार्बेज. I can show you in the heart of other cities where power plants are there based on garbage. Why can't there be in Goa? आम्ही लोकांकडे वचून तांकां सांगूंक जाय की बाबानो हे पळयात, हे अशें आसा, तांकां जाय जाल्यार एक सीडी करून हाडून दाखया. लोकांक लिपोवन काय करू हे नका. सगळे लोकांक सरकारन केल्ले आसा. ना, पण लोकांक- कोणाकडेन आपल्या घराकडे गार्बेज प्लांट नाका. नाही अशें नासता त्यामुळे तो जाय असं तें. दिसना म्हाका. तुम्ही एक सांगात, गार्बेज प्लांट जर तुम्ही म्हणता म्हज्या कॉलनीन येयात तुम्ही, हांवें कॉम्पोस्ट प्लांट घाला, आमचे हांगा 200 फ्लॅट आसा, घाण ना काय ना आमी कशें करतात हे लोकांक इवन दाखोवन दिवंक हो जाय. गार्बेजाचो इश्यू जो आसा फाटली 1999 सावन हायकोर्ट फॉलोअप करता म्हणून आतां खंय तरी 13 म्युनिसिपालिटी पैकी 4 प्लांट जाल्यात. अर्धें क्रेडीट ताजे खातीर हायकोर्टाक वता जे गार्बेज प्लांट आतां बांदल्यात ते सरकारान ताजे क्रेडीट घेवन दॅट इज लोक गार्बेजाक अपोज करतात ते गार्बेज ट्रिटमेंटाक न्ही, गार्बेज ट्रिटमेंटाच्या नावान गार्बेज डंप करतात, Dump ट्रिटमेंट करतात. करनात म्हणून लोक बोवाळ घालता. इट इज हे- बेसिकली दॅट. सारखें खरें. तेंच जर तुम्ही सारखें काम केल्लें आनी तांकां जर दाखोवन दिलें की बाबा हें करूंक जाता आनी ताजे पासून उर्जा निर्माण जावंक शकता जाल्यार कोण तुका ना म्हणचे नाशिल्लो. आज हांव सगळे कडेन भोंवता, हांवूय इंडस्ट्रींतलो मनीस ते जाणा. तांकां हांव म्हणटा तेन्ना ते म्हाका सांगतात रायकार आमी इंडस्ट्रीक अपोज करिनात, आमी अपोज करता ते लँड माफियाक. आणि हांवूय तांचे बरोबर आसा. हांव तुमकां एकच मिनटान सांगता, सरकार जेन्ना जमीन पळय ताब्यान घेता, आमकां लँड मनशाक 45 रुपया दिता. हांव म्हणटा बरें आसा, कित्याक तुमी डेव्हलपमेंटाक व्हरता, मागीर तुमी 500 रुपया ताजेर चार्ज करता. हांव तरी बरें आसा म्हणटा, कित्याक तुमी रस्ते केले, डेव्हलपमेंट करता. पूण फाटल्यान बशिल्लो मनीस 2000 रुपया त्या जाग्याचेर जेन्ना मागता तेन्ना म्हाका तिडक कित्याक मागची ना? सो आय डोंट ब्लेम द पीपल. People are justified in coming into the street. Small landholders are justified in coming to the street. And this should be stopped forthwith. And government should take active by making it transparent. आणि आमच्या भुरग्यांक हांगा जागो मेळपाक जाय. कित्याक आमच्या भुरग्यांक तुम्ही धाकटे प्लॉट मेळटले म्हणून फाटल्या हातून अधिवेशनात सांगिल्लें आसा. अजुनूय त्या भुरग्या वाट पळयतात. कित्याक त्या भुरग्यांक फाटल्याच्यान पयशे मागपाक दिवपाचें हें नाशिल्लें. अक्षरशः शेवटची 5 एक्चुअली हांव आय विल टेक ऑन म्हणजे मांगेरिशान जो आतां मुद्दो घाला की एम्प्लॉयमेंटाचेर हांव उलयता. एरिया ऑफ प्रिसायज कन्सर्न फॉर अ गव्हर्मेंट इन दीस बजेट इज एक म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनी दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर. एम्प्लॉयमेंटाचें जालां कशें सद्या की सद्या सेकंडरी सेक्टराची ग्रोथ काल जो इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दिला तातूंत फक्त 0.71% आसा. आणि हाका लागून प्रायमरी सेक्टरी तुमचो 2% ग्रो जाता विच शेअर इज 10%. अशी जेन्ना स्थिती आसता होल देर इज अ नेट 1,71,000 भुरगो बेकार आसा गोंयांत. टोटल एम्प्लॉयेबल फोर्स प्रायमरी 2% ग्रोथ ओनली, सेकंडरी कितली? सेकंडरी जस्ट 0.71% ग्रोथ. 0.71. दिस इज Total- बेसिकली मॅन्युफॅक्चरिंग. हय आणि आणि टर्शरीची 5% ग्रोथ दाखयल्या सरकार. टर्शरी दॅट इज सर्व्हिस सेक्टर. गोंयांत टोटल 5,500 भुरगो एम्प्लॉयेबल आसा. सध्या अनएम्प्लॉयमेंट आसा. NCAR तो लेटेस्ट जर रिपोर्ट पळयत 1,71,000 भुरगो सध्या गोंयांत बेकार आसा. सरकार कितें करता? सेकंडरी सेक्टर परफॉर्म करना, प्रायमरी सेक्टर मारून उडयला. ते एम्प्लॉयमेंटाचे जे डेफिसीट तयार जाता ते सरकार गव्हर्मेंटांतल्यान करपाक प्रयत्न स्पेशली करता. एम्प्लॉयमेंटाची फिगर्स जी आसात, इकॉनॉमिक सर्वेच सदां सांगता की दीज फिगर्स आर नॉट करेक्ट. कारण ही फिगर्स आहा ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजातली, जातून भितर फक्त गव्हर्मेंट सर्व्हिस, प्रायव्हेटा भितर वचून काम करपी गव्हर्मेंट सर्व्हिस मेळची म्हणून आपल्याक रजिस्टर करून हे दवरतात. मान्य. ऍक्च्युली आर देर रियली अनएम्प्लॉयड इन गोवा? नाही, they are underemployed. They are not unemployed, they are underemployed. And they are looking out for government jobs. कित्याक गव्हर्मेंट अंडरएम्प्लॉयड पासून न्ही ते, बेसिकली नॉन गव्हर्नमेंट नॉन एम्प्लॉयड. गव्हर्मेंट. ना, काही लोक बेकार असतात. हा 100% हे सत्य नाही. कारण ऍटलीस्ट म्हाका 5% लोक पळय आहा न्ही ते बेकार असतात. आणि हांव काय जाणा म्हणजे आमच्या घरात सुद्धा काही लोक तसे MA केले, पोस्ट केले आसा बेकार. आसात, बरोबर. सरकार आणि चडशे लोक अंडर एम्प्लॉयड आहात. नाही, हांव तुमकां एकूच सांगता की सरकारान हातून एक नवे फिगर दिल्ले आसा की देर आर ओनली 20% ड्रॉपआउट्स म्हणून. माधव कामत रिपोर्ट सांगता 40% ड्रॉपआउट्स म्हणून. म्हणजे सगळे जाणा की आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट सेज व्हेरी क्लिअरली इट इज 40%. ना अबाउट 20% म्हणटा ते. पण माधव कामत रिपोर्ट सेज 40%. हांव एकूच हाजेर सांगूंक शकता की डेमोग्राफीक डिविडंड म्हणटा तो जर आमकां जर जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान हाजेर एक हें घेवं जाय, पावलां घेवं जाय इन स्टार्टिंग मिशन स्किल डेव्हलपमेंट. बरोबर. वी थ्रू चेंबर आर For रेडी the टू dropouts हेल्प also. आणि वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड बट वी आर इन अ स्मॉल वे. गव्हर्मेंट कॅन डू इट इन अ बिग वे. कितें करपाक जाता? ड्रॉप आउट्स आसा ते विलेज लेवल, पंचायत लेवल वचून तांची नांवां घेयात, तांकां हाडात आणि कितें करात? मेक दॅम एम्प्लॉयेबल इन सर्व्हिस इंडस्ट्री. दे कॅन बी स्कूटर मेकॅनिक्स, दे कॅन बी मेड टू ट्रेन टू रिपेअर मोबाईल्स, ट्रेन टू रिपेअर TVs, train to repair electronic gadgets. These are the things which are required to, and this industry is growing at 53%, service industry.
So why can't we train these people, make them suitable instead of waiting for people to come from outside? आमचे भुरगे स्वतः जर झाले सरकाराची ह्या टेंडन्सीची इनफॅक्ट म्हाका भंय दिसता हांव जे एम्प्लॉयमेंट डेफिसीट उलयतालो सरकार हे एम्प्लॉयमेंट ह्या दोन्ही सेक्टराचे स्वताचे एम्प्लॉयमेंटांतल्यान भरून काडपाक प्रयत्न करता फाटले 4 वर्सांक सरकारान 8,000 जागे भरल्यात म्हणजे 47,000 वयल्यान 55,000 आंकडो व्हरून ते केला सरकारी एम्प्लॉईजांचो विच इज अ रॉंग. आणि आता जर ट्रेंड पळयत पॉलिटिक्साचो वी फील दिस इज एन इलेक्शन इयर आणि ह्या बजेटाक प्रिसायज हो धोको आसतलो की सरकार टू बिकम अ पॉप्युलर ही स्ट्रिंजंट मेजर्स घेवचे ऐवजा हे डेफिसीट आपल्या हातूंतल्यान भरून काडपाचे प्रयत्न करतलो इन्स्टेड ऑफ डेव्हलपिंग एन इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्री सेक्टर विच इज अ इनडायरेक्ट मेथड. लास्ट 2 मिनटं उरल्या लास्ट 2 मिनटां भितर म्हाका एक 2 उतरां भितर तुमी सांगात वेर वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम सावळ एक्झॅक्टली खंयच्या गजालीचे किती एक्सपेक्टेशन ह्या बजेटा कडल्यान आसा. ह्या गव्हर्मेंटाला माझ्या व्हडलेशे अपेक्षा नाच आणि ज्या अर्थी हे निवडणूक वर्ष आसा त्यामुळे जे सामान्य मनीस आहा पळय तांकां प्लीज करपी तांकां बरें कितें दिवपी अश्यो योजना आसल्यो प्लॅनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर व्हडलें सरकार लक्ष दिवपाचो ना अशें म्हाका दिसता कारण तांकां खंयचे परिस्थितीन फुडल्या हातून काँग्रेसचें गव्हर्मेंट हाडपाचें आसा ऑन देर ओन NCP घेवन बाकी सगळ्यांक कुशीक काडून ते खातीर जास्तीत जास्त स्किमी आसल्यो पळय त्यो सगळ्यो पॉप्युलर स्कीम आसतल्यो अशें म्हाका दिसता. ओके सुयश. म्हाका इनफॅक्ट सरकारान सावळबाबान म्हणलें ताजें हांव पूर्णता सहमत आसा की आमकां जरी दिसलें अशें जावपा जाय तरी तें तशें जावचें ना पूण प्रिसायज गव्हर्मेंट शूड फोकस ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट जाल्यारच ही गजाल जातली. दॅट्स ऑल. फायनली बजेट इज ओनली टिंकरिंग ऑफ द नंबर्स. तुम्ही आताच पळयला जशें 0.56 वयल्यान 56.95 सुद्दां जावंक शकता. हें करपाक आमकां हें ना म्हणून म्हजें एकूच म्हणणें आसा की गोईंग बियॉन्ड द पॉलिटिकल लायन्स तेन्ना जे जे करतात न्ही ते नेक्स्ट जनरेशन ओरिएंटेड आसचें ट्रेनिंग टू द न्यू जनरेशन हातून मेन कित्याक एज्युकेशनाक खुबशे तातून भलायकी दिवंक शकता आमी गटाय दिवंक शकता आनी नेक्स्ट जनरेशना खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाच्यो ज्यो पळय वाटो आसा त्यो सरकारान आपणावच्यो. आनी म्हजें एकूच म्हणणें आसा एकदां बजेट जालें की तें सरकार काडटा आनी ब्युरोक्रेटिकांनी दिता. लेट अस आस्क क्वेश्चन टू द ब्युरोक्रेट्स फ्रॉम डे वन. Let us see that they implement from day one. So what do you RTI expect is is the act political which we will should use. political will in implementing the budget. Political will, bureaucratic will, and people's mandate to ask questions. We should go and start asking. हांव तुमचेकडे मागता की मिडियान पॉलिटिकल विलाचेर हांव एकच मिनटान जस्ट उलयतां की एक्सायजाक तुमची लिकर इंडस्ट्रीक लिकेज आसा मायनिंगाक तुमची लिकेज आसा रियल इस्टेट 50% ब्लॅकान चलता. दिस all the sectors growing sectors are consuming your infrastructure they are stressing your infrastructure using your resources but that money doesn't circulate in your economy. Media should monitor this. हांगा असेंब्लीची बेल वाजले म्हणटकर हांव हें करपाक शकना. आमी हांगा खुबश्यो गजाली आयकल्यो आनी त्या बजेटाच्या हातूंतल्यान कितें आसतलें कितें नासतलें ह्यो गजाली आमकां कळ्ळ्या. हाजे नंतर आज सांजे 2:30 वरांचेर CM बजेट मांडटले आनी ताजे नंतर इमिजिएटली थंयचे थंय हांगा आमी डिबेट करतले आनी त्या डिबेटा भितर आसतले माधव सहकारी गौरीश धोंड संदीप भंडारी आनी नारायण देसाई एज्युकेशनिस्ट हे आसतले. आनी त्याच बरोबर सांजे 6:30 वरांचेर येतले CM दिगंबर कामत लिडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकार प्रकाश कामत आनी रमेश गांव हांचे बरोबर ही डिबेट आसतली. हे सगळ्यो गजाली आयचे फूल बजेटाचे सेशन आनी बजेटाची डिबेट चुकय नाकात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.